जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसबूर 21 वळ 1 ते 14. त्या उपरांत तिबेर्साच्या दर्याची जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. सिमांव पेद्रू, जवळो म्हणलोलो तोमास, गालिलियांतल्या कानाचो नानातेल, झेबीदेवाचें पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बराबर येतांव. ते गेले आनी होड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळ जातूच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, आरे बाबांनो, मासली कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. ताणें रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली, देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग कोरी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपलें वयलें आंगलें पेंटाक बांदलें, कित्याक तो सारको न्हेसलोलो नासलो, आनी दर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शीस होड्यार बसून आनी मासलेन भरलोली रांपोण ओडीत ओडीत आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. तोडीर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देगलो आनी कोळशाच्या उज्याचेर दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां धरल्या तांतली मासली हांगां हाडात. होड्यार चडून सिमांव पेद्रून रांपोण तोडीर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली, आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासलीय दिली. मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती ही 3री फावट. देवाचें उतर हें. देवाचो उपकार.